गोयच्या फामाद नव्या केबल स्टेट जुवारी पुलाचे 29 डिसेंबराक लोकार्पण जातले, पूण हो पूल फोटो आणि सेलिब्रेशन करपा खातीर लोकां खातीर 28 तारखे मेरेन उक्तो आसा आणि त्या कारणान सोमारा सांजे क्रिसमस आणि नव्या वर्साचे सेलिब्रेशन करपा खातीर आयिल्ल्या पर्यटकांनी तशेंच थळाव्या गोंयकारांनी लेगीत ह्या पुलाचेर व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली। लोक खोशयेन आसात। संगीत आणि नाचाच्यो कार्यावळी पुलाचेर मनोवपाक लागल्या, तशेंच तरणाटे वेगवेगळे रील्स हांगासर करपाक लागले। पुराय देशाचे आकर्षण थारिल्लो हो पूल गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा। तोच अभिमान काळजान घेवन गोंयकार ह्या पुलाचेर येवन फोटो आणि व्हिडिओ काडपाक लागले। पुलाचेर गाडयो व्हरपाक 29 मेरेन बंदी आसा। ह्या कारणान पुलार येवपी लोकांनी सोमारा आपल्यो गाडयो पुला लागीं पार्क केल्ल्यो आणि ताका लागून गोवा वेल्ला आणि लागच्या रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणात ट्राफिक जाम जाल्ली। खुबश्या लोकांक वेळा कामाक येवचें पडटा आणि हे ट्राफिकान शिरकले आनी डेली ट्राफिक आसताले आणि आमचो ओल्ड जुवारी ब्रिज आहा तो ऑलरेडी कॉलेप्स म्हटल्यार मेंटेनन्सा येयल्लो आसा। सो गव्हर्मेंटाचो सगळ्यान बरो इनिशिएटीव आणि बरो प्रोजेक्ट। सो टायम आहा जो लोकांचो वचपाचो तो खूब सेव जातलो आणि खरेंच बरें काम केलां गव्हर्मेंटान। ब्रिज बरो आसा आणि मातशे लायटी पडलेले आनी बरो दिसतलो आहलो आणि मातशें पेंटींग बीन उरलां दिसता ब्रिजाचें, जाल्यार का बरो दिसतलो। आरांबोलचें बट हांव रावता माजोड्डा बिकॉज ऑफ माय वर्क। सो आतां ह्यो ब्रिज जाल्ल्या कारणान ट्रॅफिक मातशी कमी जातली। डेली घरा कडेन वयतना लोक ट्रॅफिकान ऑलमोस्ट 1 वर 1.5 वर आसता। सो आतां ते सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले।